2014-15 वर्सा सत्तरीत माकड तापान धुमाकूळ घातिल्लो। माकड तापाक लागून लोकांक मरणूय आयिल्ले, तशेंच लोक काजूंनी वचपाक लेगीत भिताले। फाटली कांय वर्सां हो माकड ताप गायब जाल्लो, मात आतां परतून एक फावट सत्तरीत माकड तापान तकली वयर काडल्या। सत्तरीतल्या हिवऱ्या गावात 2 जाल्यार गळावले माकड तापाचो एक दुयेंती सांपडला। तिनूय दुयेंतींनी वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्रात उपचार घेतल्यात आनी आतां तांची भलायकी स्थिर आसा म्हूण भलायकी अधिकारी दोतोर विकास नायक हांणी सांगलें। Since the beginning of this year 2024 आमच्या वाळपयच्या परिसरांत 3 माकड तापाच्यो केसीस डायग्नोज जाल्या। इयर बॅक 2014-15 हांगा खुबश्यो KFD केसीस आमकां मेळिल्ल्यो। ताच्या नंतर आमी जनजागृती केल्ली, IC एक्टिविटीज केल्ली, वॅक्सिनेशन दिल्लें आनी बऱ्याचशा प्रमाणात आमी ह्यो केसीस सकयल हाडिल्ल्यो। आनी ताच्या नंतर KFD खातीर आमचें एक्टिव्ह सर्वेलन्स चालूच आशिल्लें। खंय तरी तें कोविडच्या टायमार मातशें सकयल आमचें सर्वेलन्स सकयल गेलें, पण आतां कोविड केसीस ड्रॉप जाल्ल्या पासून आमी हें सर्वेलन्स परत नेटान घट धरला आनी रिसंटली तर आमकां 3 केसीस KFDच्यो मेळ्ळ्या। KFDच्यो केसीस ज्यो डायग्नोज जाल्या ते पेशंट आमचे कडेन OPD लेवलार फिवर म्हणून आयिल्ले, हेडेक म्हणून आयिल्ले, थोड्यांक मातशी रॅशीस आशिल्ली। पेशंटांक जेन्ना जोर कमी जायना जाल्यार तेन्ना आमी पेशंटांक हांगा एडमीट केले। पेशंटाचे मागीर ब्लड सॅम्पल काडले आनी ते आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलोन धाडले। पयलींच्या टायमार 1914 जेन्ना हांव जी आउटब्रेक उलयता त्या टायमार आमी हे सगळे सॅम्पल पुण्याक धाडटाले, पण आतां आमचे हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टराचे जे इतले डायनेमीक आसा ताणें हें मशीन स्वता आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत अवेलेबल करून दिला। त्या कारणान आमकां रिपोर्ट इमिजिएटली मेळटा आनी हे 3 पेशंट जे आसा ते 3 पेशंट जे डायग्नोज जाल्या भितरले 2 पेशंट आसा ते हिवरे गांवांतले, एक गोळाली गांवांतलो। सत्तरीत परतून माकड तापाचे दुयेंती सांपडिल्ल्यान भलायकी खात्याची यंत्रणा जागृत जाल्यात। गांवगिऱ्या वाठारांत माकड तापा विशीं जनजागृताय करपाक भलायकी खात्यान पावलां उबारल्यात। सध्या काजीचो हंगाम आशिल्ल्यान काजू बागायती वा रानांनी भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण भलायकी अधिकारी नायक हांणी सांगलें। इमिजिएटली जेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या पेशंटांक KFD जाल्या, आमी आमची मेडिकल टीम एक्टिवेट केली आनी 2 ते 3 दिसां भितर आमी ते गांवांत पावले। ह्या गांवांत आमी माकडताप बद्दल जनजागृती केली, माकडताप कसो जाता आनी माकडताप जावपाक जायना म्हण आमी कितें खबरदारी घेवपाची हें आमी सगळें तांकां सांगलें। KFD डिजीज हो एक व्हायरल डिजीज जावन आसा, ताका आमी माकडताप म्हणटा। मंकीज म्हणजे माकडाच्या आंगार जे टिक्स असतात ते जेन्ना कॅज्यू प्लांटेशनान वयता किंवा फॉरेस्टान वयता ते तेंच्या आंगार वचून एक तर झाडार पडटा, जमनीर पडटा। आनी आतां ह्यो काजूचो सिजन आसा, आमच्या गांवची लोकां जेन्ना थंय काजींनी वयता तेन्ना चुकून ती तेंच्या कॉन्टेक्टान येयल्या कारणान ते टिक्स तेंच्या आंगार येता आनी ते तशेंच घरा आयल्या नंतर तो जो व्हायरस आसता तो ह्या टिक्सान आसता तो तांकां जावं शकता। सपोज आमी योग्य भशेन आमची काळजी घेतली, म्हणजे जेन्ना आमी कॅज्यू प्लांटेशन थंय गेले किंवा खंय फॉरेस्टान खंयची एक्टिविटी किंवा झाडां कातरपाक किंवा आनी खंयची एक्टिविटी करपाक गेले आनी आयल्या नंतर जर आमी बरें न्हाले, साबण लावन न्हाले आनी काळजी घेतली की आमच्या आंगार ज्यो टिक्स आसा त्यो काडून उडयल्यो जाल्यार हें व्हायरल इन्फेक्शन आमकां जावचें ना। त्याच प्रमाणे जर आमी जेन्ना झाडांनी वता, रानान वता किंवा खंय काजू प्लांटेशन जेन्ना वयता तेन्ना आमी प्रोटेक्टीव कवरींग म्हणजे आमचे जे कपडे आसा ते फूल स्लीव्स घालपाक जाय, शर्ट घालपाक जाय, आतां पर्यंत पॅन्ट घालपाक जाय, आमी आमचे हात पांय पूर्ण कवर करपाक जाय। त्याच प्रमाणे आमचे कडेन एक ऑयल आसा, सपोज एक्सपोज एरिया जर तर आमी ते ऑयल जे पेशंटांक आमच्या हेल्थ सेंटरान अवेलेबल आसा ते पेशंटांनी जर ते लायले एक्सपोज एरिया जर थंय टीक बायट जावपाचे चान्सीस कमी जातले आनी ते टीक हे व्हायरल इन्फेक्शन किंवा माकड ताप तांकां जावचो ना। गोमंतक TV खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत।